कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सा भायर जावपी येरादारी कोंडीचो व्हड प्रस्न आसा। ह्या कॉम्प्लेक्सात 5 हायस्कुलां आनी एक कॉलेज आसा। हांगा येत्ता पयली ते पदवी पावण्या मेरेन 6,500 वयर विद्यार्थी शिकतात। शाळा सुरू आनी सुटपाच्या वेळार पणजी शारांत येरादारी कोंडी जाताली ती उणी करपा खातीर आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी नियोजीत केल्ल्या प्रकल्पांतल्यान ह्यो शाळा कुजिरा कॉम्प्लेक्सांत व्हेल्ल्यो। मात शाळा ह्या कॉम्प्लेक्सांत स्थलांतरीत केल्या उपरांत कुजिरा वाठारांत येरादारी कोंडी वाडली। खास करून शैक्षणिक वर्साच्या सुरवेक पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेत सोडपाक आनी व्हरपाक स्वताच्यो गाडयो घेवन येतात, ताका लागून चड कोंडी जाता। हाका लागून व्हडा प्रमाणांत येरादारी पुलीस तैनात करचे पडटा। मात आतां हो प्रस्न सुटावो जावपा खातीर सरकार वट्ट 43 कोटी रुपया खर्च करतले अशें कळटा। येरादारी कोंडीचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान 42.7 कोटी रुपयाचो प्रकल्प हातांत घेतला। ह्या कामाचो DPR म्हळ्यारूच सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्य जाला खंय। देखून राज्य सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर निधी दितले। हातूंत सर्व्हिस रोड बांदप, कुजिरा जंक्शन ते अटल स्टेडियम मेरेनच्या सर्व्हिस रोडांची दुरुस्ती तशेंच GMC सामकाच्या वाठाराचें सोबितीकरण ह्या कामांचो आस्पाव ह्या प्रकल्पांत आसतलो अशें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।